सरदेसाय हांच्यो कविता आनी बाकीचे तेंचे साहित्य हाज्या बद्दल तांकां खबर आसची हाज्या खातीर हो आयोजन केल्लो कार्यक्रम. व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी बाकी सगळे कलाकार तांकां सगळ्या जाणांक हांव येवकार दिता. आनी खऱ्या अर्थात आमी जर म्हणटा आसत म्हणजे गोंय आनी गोंयचें नांव जर व्हड करतले आसत जाल्यार ते आमी भाशेच्या माध्यमांतल्यान करूं शकता. रविंद्रबाब केळेकार आसतले, माधवराज सरदेसाय आसतले, हांचे सारकेच कवी जे जावन गेले हांचें साहित्य वाचप आनी त्याच धर्तीचेर आमी म्हणना की त्या लेवला वयलें साहित्य तयार करपाचे आमी प्रयत्न करप, यत्न करप हें गरजेचें आसा. म्हाका समोर बशिल्ल्या भुरग्यांक सातत्यान सांगत दिसता की आपल्या फुडार साहित्यांतूय जावपाक शकता आनी तो करपा खातीर सातत्यान सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. वाचन आनी लेखन हें कंटिन्युअसली आसत जाल्यार हें करप शक्य आसा. परत एकदा आयच्या दिसाच्यो डॉक्टर मनोहरराज सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.